फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्स 20 जूनाक जाल्ल्या मॅचींचे हांव अपडेट्स तुमच्या मुखार घेवन आयलो. सगळे फुटबॉल मोग्यांक येवकार. 20 जूनाक सर्तीक वर्ल्ड कप सर्तीक जें काय घडलें तेजो तुमकां नियाळ दिता. सर्तीच्या ड गटांत अमेरिका पंगडान जो को होस्ट आसा तेणी सलग दुसरो विजय मेळयलो आनी नॉकआउट फेरींक स्थान मेळयलें. सी ग्रुपांत ब्राझील आनी मोरोक्को हांणी दरेकी जैत मेळयलें, ताका लागून तांकांय नॉकआउट काडपाची आशा आसा. पॅराग्वायन ड गटांत विजय मेळयलो, ताका लागून तेंची आस्त कायम आसा. पूण हैती आनी तुर्किये हे पंगड सर्तींतल्यान भायर पडपी पयले दोन पंगड थारले. त्याच वेळार एक नवो नियम आयला. फुटबॉल ग्रावंडान प्लेयरान आपलें तोंड झाकलें आनी प्रतिस्पर्धी खेळाडू कडेन पळयलें जाल्यार ताका रेड कार्ड मेळटा. अशें रेड कार्ड पॅराग्वेचो खेळगडी मिगेल अल्मिरॉन हाका मेळ्ळें. जाल्यार पॅराग्वेचोच खेळगडी मातियास गलार्दा ह्याने ह्या वर्साच्या वर्ल्ड कपांतले सगळ्यांत वेगवान गोल करपाचो मान मेळ्ळो. 64व्या सेकंदाक त्याने तुर्की वांगडा गोल केलो. आतां आमी आयज जाल्ल्या मॅचीचेर डिटेलान वचया. ब्राझीलान जो जैत मेळयलें तितूंत तेंचो मातेस कुन्हा आनी विनिसियस जुनियर हांणी खूब बरो खेळ केलो. पयल्या मॅचीक ब्राझीलाक मोरोक्को आड 1-1 अशी गोल बादवपाचें समाधान मानचें पडिल्लें. पूण ह्या मॅचीन तांणी हैतीचेर 3-0 अशें जैत मेळोवन आपली बरी कामगिरी प्रदर्शीत केली. मातेस कुन्हा हाणें 22 आनी 36व्या मिनटाक दरेकी एक गोल केलो. जाल्यार सलग दुसरो पयल्या मॅचीक मोरोक्को वांगडा गोल केल्ल्या विनियसानान फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाक ब्राझीलाचो तिसरो गोल केलो. ताका लागून ब्राझीलाचे आतां ह्या ग्रुपांत 4 गूण जाल्यात. ते आतां 4 गुणांसह पयल्या स्थानार आसात. कारण मोरोक्कोय जरी 4 गूण जाले तरी ब्राझीलाची +3 ही गोल सरासरी सरस आसा. ब्राझीलाक हे मॅचीक जिखपाकच जाय आसलें, कारण तांकां ही मॅच जर बादाबाद राविली जाल्यार फुडल्या पावंड्यार वचपाक त्रास जावपाचो. आतां ह्या गटांतली तेंची निमणी मॅच स्कॉटलंडा वांगड जातली. ब्राझीलाचो 19 वर्सां 320 दिसां पिरायेचो रायन हाणें ब्राझीला कडल्यान वर्ल्ड कपाचें पदार्पण केलें. फर्स्ट हाफांतल्या 40व्या मिनटाक राफिना हाच्या जाग्यार तो मैदानार देंवलो. आमी फिफाच्या रँकींग पळोवपाक गेले जाल्यार ब्राझील 6व्या जाल्यार हैती 83व्या क्रमांकार आसा. ताका लागून ब्राझील ही मॅच जिखतली हें निश्चित आसलें. मातायस कुन्हा हाणें आपलो वैयक्तीक दुसरो इंटरनॅशनल गोल जाल्यार हो पयलोच वर्ल्ड कप गोल केलो. जाल्यार विनिसियस जुनियर हाणें आपली बरी कामगिरी कायम दवरतना ब्राझीलाच्या पंगडाक नेमार हो मेनचो प्रमुख खेळगडो आसा तेजी अनुपस्थिती जाणवची ना हाची दक्षता घेतली. नेमार आजून पूर्ण तंदुरुस्त जावंक ना, ताका लागून सलग दुसऱ्या मॅचीक तो खेळूंक शकूंक ना. तो स्कॉटलंडा वांगडा खेळूंक शकता अशें ब्राझीलाचे कोच कार्लो एन्सेलोटी हांचें म्हणणें आसा. ह्या मॅचीन विनिसियस हेचो खेळ खूब बरो जालो. पयले 2 गोल जे मातियास कुन्हा हांणी केले तेतूंत असिस्ट म्हणून विनिसियसाचो वांटो आसलो. शिवाय त्याने आनी एक गोल केलो. हाका लागून सलग दुसऱ्या मॅचीक तो मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराचो मानकरी थारलो. मोरोक्को वांगडाय त्याने बरोबरीचो गोल केल्लो आनी ब्राझीलाचो पराभव टाळिलो. ताका लागून आतां विनिसियसाची बाकीच्या मॅचीन कशी कामगिरी जाती तेजे ब्राझीलाचें भवितव्य अवलंबून अशें म्हटलें वता. ह्या टुर्नामेंटाक ब्राझीलान ही मॅच जाली तितूंत टुर्नामेंटांत ब्राझीलान एक नवो विक्रम करपाचो मान मेळयलो. वर्ल्ड कप सर्तीक पयले मॅचीक जर्मनीन कुर्सांव ह्या टिमीचेर 7-1 अशें जैत मेळयलें. ताका लागून वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत 239 गोल करपाचो मान जर्मनीक मेळयलो आनी ते पयल्या पावंड्यार आयले. ब्राझीलान हैतीक 3-0 अशें हारयल्यान त्यांचे आतां 241 गूण जाला 41 गोल जालात आनी ब्राझील हो पंगड वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत सगळ्यां परस चड गोल करपी पंगड थारला. ह्या गटांतली सी गटांतली आनीक एक मॅच जी बॉस्टन हांगासर जाली. मोरोक्कोन ही म्हत्वाची मॅच 1-0 अशा गोलान जिखून आपलें आव्हान दवरलें. स्कॉटलंडाक तांणी 1 गोलान हारयलो. ताका लागून स्कॉटलंडा खातीर आतां निमणी लीग मॅच आसा ती म्हत्वाची थारतली. मोरोक्कोचे आतां ह्या जैताक लागून ब्राझीला सारके 4 गूण जालात. पूण ते सध्या दुसऱ्या क्रमांकार आसात. त्यांची फुडली मॅच हैती वांगडा जातली.
ताका लागून मोरोक्कोक हयतीचो जी ताकद पळयली, हयतीन जे ब्राझील वांगडा खेळ केल्लो ताचो अदमास घेतलो जाल्यार मोरोक्कोक ही मॅच सोंपी जावपाची शक्यता आसा. पूण खेळांत कांयच आमी गृहीत धरूंक शकनात, ताका लागून ब्राझीलाक ह्या मॅचीक पूर्ण ताकदीन देंवचें पडटलें. स्कॉटलंडाची मॅच लास्ट मॅच ब्राझीला आड जातली. ब्राझीलाची मॅची जिखपाक जाय, कारण ब्राझील जर टॉप जालो जाल्यार तांकां फुडल्या पावंड्यार वचूंक मेळटलें. स्कॉटलंडाकय फुडल्या पावंड्यार वचपाची आस्त आसा, पूण तांकां त्या साठी ब्राझीलाक हरोवचें पडटलें. स्कॉटलंड आनी मोरोक्को हांचे मदीं मॅच जाल्ली, तितूंकय वेगवान कोण पळोवपाक मेळ्ळो. मॅचीच्या 71व्या सेकंदाक मोरोक्कोच्या खेळगड्यान गोल केलो. हो गोल ह्या सर्तींतलो दुसऱ्या नंबराचो वेगवान गोल थारलो. मोरोक्कोच्या सायबरी हांणी केल्लो गोल ताका लागून तांकां पूर्ण 3 गूण मेळप शक्य जालें. इस्माईल सायबरी हो स्पेनाक जल्मल्लो खेळगडो. बेल्जियमाक तो ल्हानाचो व्हड जालो. थंय ताणें फुटबॉलचें प्रशिक्षण घेतलें आनी तो आतां मूळ मोरोक्कोन आसल्यान मोरोक्को खातीर खेळटा. ताणें सेगीत दुसऱ्या मॅचीक हे गोल केलो. ब्राझीला आड ताणें गोल केल्लो, ताका लागून ब्राझीलाक ही मॅच गोल बरोबर दवरपाक मेळ्ळी. मोरोक्को ही मॅच जिखपाची, पूण विनिसियस जुनियरान गोल केल्ल्यान ब्राझीलान 1 गूण मेळ्ळो आनी तेन्ना मोरोक्कोक विजय हुकिलो. ह्या मॅचीत सायबरीन आपलो टिमीक मजत मेळून दिवपी गोल केले. सलग 2 मॅचींक वर्ल्ड कपाच्या सलग 2 मॅचींक गोल करपी सायबरी हो आफ्रिकेंतलो दुसरो खेळगडो थारला. वर्ल्ड कपाक हेजे पयले इजिप्ताच्या मोहम्मद साला 1918 वर्सा रशिया आनी सौदी अरेबिया वांगडा गोल केले. तेजे उपरांत आफ्रिकेंतल्या खेळगड्यान वर्ल्ड कपाक लागोफाट 2 मॅचींक गोल करपाची पयली घटना ह्या वेळार घडली. सिएटल हांगासर जाल्ल्या ड गटांतल्या मॅचीत जे को होस्ट आसा अमेरिका, तेणे विजयी घोडदौड दवरली आनी ऑस्ट्रेलियाक 2-0 अशा गोल फरकान हरयलो. अमेरिका आतां मॅक्सिको फाटल्यान बाद फेरीक वचपी दुसरो को होस्ट देश आसा. पयल्या मॅचीक अमेरिकेन पॅराग्वेक 4-1 गोल फरकान हरयल्लो. ह्या मॅचीक जिखल्या उपरांत तांचे 6 गूण जालात. जाल्यार हरल्या लागून ऑस्ट्रेलियाचे 3 गूण कायम उरले. ऑस्ट्रेलियान पयले मॅचीक तुर्कीक हारयलो, पूण ह्या वेळार तांकां अमेरिकेचे त्या आक्रमक खेळा समोर तांचो निभाव लागूंक ना. आतां ऑस्ट्रेलियाक फुडली फेरी पावंड्यार वचपाची आसत जाल्यार पॅराग्वे वांगडा मॅच जिखचीच पडटली. अमेरिकेची निमणी मॅच तुर्की वांगडा जातली. तुर्कीक ह्या मॅचींतल्यान कांय तसो चान्स नासतलो, कारण तुर्कीये ऑलरेडी ह्या टुर्नामेंटांतल्यान भायर गेला. मॉरिसियो पोटेचेनो यांच्या मार्गदर्शना खाली खेळपी अमेरिकेन पयलो गोल 11व्या मिनटाक केलो. ऑस्ट्रेलियाच्या खेळगड्यान सेल्फ गोल केल्ल्यान अमेरिकेक आघाडी मेळ्ळी. अमेरिकेचो मेन खेळगडो फॉलेरीन बेलोगन हाच्या क्रॉस पासाक ऑस्ट्रेलियाच्या कॅमेरून बर्गेस ह्याने आपल्याच गोल नेटींग बॉल मारलो. ह्या सेल्फ गोलाक लागून अमेरिकेक आघाडी मेळ्ळी. तेजे उपरांत 43व्या मिनटाक तेच्या एलेक्स फ्रीमॅन हेचे शानदार हेडिंग जालें आनी ताका लागून अमेरिकेची आघाडी 2-0 अशी जाली. पयले हो गोल ऑफसायड थारिलो, पूण रेफ्रीन VAR टॅक्नॉलॉजीची मदत घेतली, ताका लागून हो गोल फ्रीमॅनाच्या नांवार जालो. फ्रीमॅनाचो हो पयलोच वर्ल्ड कप गोल थारलो. ह्या मॅचीक अमेरिकेचो मेन खेळगडी ख्रिस्तियन पुलिसीक हेच्या पांयांक दुखापत जाल्ल्यान खेळूंक शकूंक ना. तरी आसतना अमेरिकेन पूर्ण 3 गूण मेळोवन आपली बाजू बळकट केली. वर्ल्ड कप सर्तीच्या 96 वर्सांत अमेरिकेन पयलेच फावट लागोफाट 2 मॅची जिखून फुडल्या पावंड्यार वचपाचो पराक्रम केला. आतां पर्यंत अमेरिकेचो ऑस्ट्रेलियाच्या खेळगड्यान जो सेल्फ गोल केलो तो आतां पर्यंतच्या वर्ल्ड कपांतलो 7वो स्वयं गोल थारला. अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मजगती हेजे पयलीं 5 मॅची जाल्ली. ही तेंची 5वी मॅच. हेतून अमेरिकेन 3 मॅची जिखून ऑस्ट्रेलियाचेर वर्चस्व दवरला. आतां ड गटांतल्या आनीक मॅचीक फ्रांसिस्को हांगासर जाल्ल्या मॅचीक पॅराग्वेन तुर्कीक 1 गोलान हारयलो. पॅराग्वेक ह्या मॅचीक जैत खूब गरजेचें आसलें. तांच्या मातियास गलार्जा हाणें दुसऱ्याच मिनटाक म्हणल्यार जो 64व्या सेकंदाक 1 मिनीट जावन 4 मिनटांनी जो गोल केलो तो ह्या सर्तींतलो वेगवान गोल थारलो. हो गोल शेवटाक निर्णायक थारलो. ह्या मॅचीक पूर्ण सेकंड हाफाक पॅराग्वेक 10 खेळाडू घेवन खेळचे पडले, पूण तांणी आपली आघाडी वचूंक दिवंक ना. ती कायम दवरली आनी सर्तींतलेंय आपलें आव्हान कायम दवरलें.
पॅराग्वेचा मिगेल अल्मिरॉन ह्या खेळगड्यान एक कृती केली. फर्स्ट हाफांतलो इंजुरी टायम सुरू आसलो, तेणी आपल्या तोंडार असो हात दवरून दुसऱ्या प्लेयराक पळयलो. प्लेयरांनी तेजेर आक्षेप घेतलो आनी ही कृती योग्य ना अशें रेफ्रीच्या निदर्शनाक हाडून दिलें. रेफ्रीन खरीच ती रेड कार्डाक कारणीभूत अशी तेजी कृती आसा की ना हें पळोवपाक VAR टॅक्नॉलॉजीची मदत घेतली. आनी तितूंत अशें जालें की फुटबॉलाक जो वर्ल्ड कप फुटबॉलाक एक नवो नियम आयला. तुमी आपल्या तोंडार असो हात दवरून तुमी दुसऱ्या प्लेयरा कडेन खूण करूंक शकनात. हे शिस्तभंग आसा. हेका लागून अल्मिरॉन हाका रेड कार्ड दाखयलें गेलें. अशा तरेन रेड कार्ड मेळपी फुटबॉल वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांतलो तो पयलो खेळगडो थारलो. तेजे उपरांत सेकंड हाफांक पॅराग्वे एक गोल खेळगडो कमी घेवन खेळ्ळो, पूण आपली आघाडी तेमी वगळोंक दिवंक ना. एकंदरीत आमी पळोवंक गेले जाल्यार वर्ल्ड कपांक आतां मेरेन लीग मॅचींनी 6 रेड कार्ड मेळ्ळ्यात. वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत जर पळयलें जाल्यार अशी घटना ही पयले फावट जाला. इतकी रेड कार्ड हेजे पयलीं केन्ना मेळूंक नाशिल्ली. पॅराग्वेक अमेरिकेन पयल्या मॅचीक हारयलो. आतां फुडली मॅच तेंची आसा ती तांकां खूब म्हत्वाची आसा. ऑस्ट्रेलिया आनी पॅराग्वे ही मॅच खूब उमळशीक वाडोवपी जातली, कारण दोनूय मॅचींचें भवितव्य ह्या मॅचीचेर अवलंबून आसतलें. तुर्कियेचें आव्हान संपुश्टांत आयल्यान तांकां कांय म्हत्व आसचें ना मॅचीक. ऑस्ट्रेलियान तांकां पयल्या मॅचीक हारयलें. ताका लागून तुर्किये आतां लास्ट मॅच आपल्या प्रतिश्ठे साठी खेळटले हें निश्चित आसा. वर्ल्ड कप सर्तीचे 21 जून जावपी आतांची मॅची आसात तेजेर एक नदर दिवया. 21 जून भारतीय प्रमाण वेळेनुसार मध्यरात्री 1:30 जर्मनी आनी आयव्हरी कोस्ट हांचे मजगती मॅच जातली. जर्मनी सेगीत दुसरी मॅच जिखून नॉकआउट पावंडार वचपाक यत्न आसतलो. सकाळी 5:30 इक्वेडोर आनी कुरासाव हांचे मजगती मॅच जातली. ताका लागून इक्वेडोरा वांगडा ते कशे खेळटात हें पळोवचें पडटलें. सकाळी 9:30 ट्युनिसिया आनी जपान हांचे मजगती मॅच जातली. ह्याय मॅचीक जपानाचेर सगळ्यांची नदर आसतली. जपान सेकंड रावंडाक वयतलो काय हें पळोवचें पडटलें. आनी रातचे 9:30 स्पेन आनी सौदी अरेबिया हांचे मजगती मॅच जातली. स्पेनान ही मॅच जिखली जाल्यार स्पेनाचे फुडल्या पावंड्या वयलें स्थान निश्चित जातलें, कारण पयल्या मॅचीक बरोबरीक लागून स्पेन सद्या प्रेशरार आसा आनी हो प्रेशर दूर करपा लागून तांकां सौदी अरेबिया वांगडा जिखचेंच पडटलें. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक अपडेट्सांक आयज इतलेंच. परत मेळया. देव बरें करूं.